तुझी मजत आम्ही मागता, पिढे शिडे वय जावता, पावतू सर्वांच्या आकांता, कोट्यामध्ये निर्मळ रावलो, खरी क्रिस्ता जिंजियेलो, जेजू खातीर तोडो मेलो, सर्गीत हांव आमकां वय जालो, तुजी ससाय सोदून आयल्या, तुजी मजत आमी मागता, पिढे शिडे वय जावता, पावतू सर्वांच्या आकांता. मोरी क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी, तू आमची माय, तू आमकां जाय, तुजे सरशी येता, विज्ञान वारां सुखा दुखांत, माय तुजो आदार मागता, विज्ञान वारां सुखा दुखांत, माय तुजो आदार मागता. मोरी क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी, पापा दारले तुका सांडले, वेंग मारली दुस्माना, पुण्यक्ल्यास बोत तुमच्याक पात, दिलो या मनशा कुळा, पुण्यक्ल्यास बोत तुमच्याक पात, दिलो या मनशा कुळा. मोरी क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी, ससाय तुजी दी तू आमकां, आमची पातकां रोडून, नितळ आमी जावं कुरपेन रावूं, एक दीस सर्गी येवन पावूं, नितळ आमी जावं कुरपेन रावूं, एक दीस सर्गी येवन पावूं. मोरी क्रिस्ता माये, तू आमची माय सर्गी, उलो मारता माये, आमी तुझी भुरगी. दायकन सर्वांनी आयकोवचें. नवे भुरगीं आयल्यान जाल्यार सकट भुरग्यांनी मुखार येवन उबे रावचें, हांगा मार्कींग करून दवरल्यात. स्वयंसेवक तुमकां सांगतले त्या मार्किंगा प्रमाणे त्या जाग्यार येवन रावा. आनी नव्यान जाल्ल्या कुडले दयाकन आयका, नव्यान जाल्ल्या कुडले भितर येवंक आमसोर नाकात. पयलीं भुरगीं भितर येतलीं, एकेका बांकार तेगां बसतलीं. ताचे उपरांत सर्वांनी भितर येवचें. एकेका बांकार तेगां जाणां बसा. दयाकन सुदारशिया.
कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा, तुका आमी दिनवासतांव कित्याक तूं बरो, तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय, मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशी येतांव आनी भरवशान तुजे मुखार सरपडतांव आनी हें आमचें खालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण पोरातांव. तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना देखून ही पिडा बेगीनच ना कर. येदोळूच हे वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वखाद सोदून काडूंक वावुरतात तांकां फावो ते जणवायन भर आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदींक, सर्व स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या मायगांवाक फाटीं येवंक कश्टांतेल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. दिसपडटो ग्रास जोडूंक पेसाडतेल्या सर्व भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या भुकेन कश्टांतेल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबोवन दी. हे मागणें आमी तुका करतांव. पिडेस्तांक गूण कर. तुका महिमा लाभयल्ल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उसारत्म्या मोज्या आनंद मोरी येसो तुझ्या मायेसो नमन 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 मोरी नमन 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 राणीये नितळ तू औकारी संद्रा प्रसुंदरी गर्भान तू खतावीन जिनेन पापावीन नमन 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 मोरी नमन 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 राणीये तुगे आमची राणी माते सौभागिनी तुका हो गुळसितांव तुका वनितांव नमन 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 मोरी नमन 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 राणीये.
मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो दीस सगळ्या पवित्र सभेक वत्या संतोषाचो आनी दाबाजचो. देव स्तुती वर्सांत पवित्र सभेंत जल्माचो दीस म्हूण आचरण करच्या 3 फेस्तां पैकी एक आज आचरण करचें जेजू क्रिस्ताचें आवय मोरये मायेचें फेस्त. पूण आमकां मांगलो दियेसजेच्या देवपर्जेक हो दीस तिदोड्या दाबाजेचो. मोरये मायक आज मान करच्या बराबर देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळा पासो देवाक अर्गां दिवचो दीस. सांगातच कुटुंबाचो एकतार जेवणा मरिफात परगडचो दीस. देवा आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मनान ह्या पृथ्वीचेर यथेश्ट पावस दांड बरो हावो फोव करून रैतांक बोळ भलायकी दिवन तांच्या वावटेक ही सोबीत फुलां 5वी फळां रांदवय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्लें उदार मनान ताका आमी समर्पिया. आज आमची कुटुंबां सांगाता सेवंक आसच्या ह्या भाताचेर आतां देवाची आशिर्वाद मागया आनी सुरवेलें हें गीत गावन देवा आमच्या बापाक आमी हरसिया. ये देवा मोगळा तारुका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशी येवंक आशेता. संसार तुवें रचलो सुंदर तो केलोय रोळे सारके नेटो मनशां केलोय. होगली तुका सदा फावो ये रचणारा ये देवा मोगळा तारुका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशी येवंक आशेता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सगळ्या सृश्टेच्या रचणारा तुजी सृष्टी तुका वाकणता आसता. तिचे संगी मेळोवन आमी तुज्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्या ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वचून दिसपडतें घाम पेळ काडिल्ल्या वावटी फळ जावन आमकां लाभले ह्या नव्या बताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवे बेळे आमच्या कुटुंबा सांगता आज पयले फावटी आमी सेवतना आमच्या मदलो माय मोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडोवन दी. प्रवर्तन आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे संदे आमचे माय बरे बरे बराबर एक दीस तुज्या सांगता सासणाचें सूख बोगिशें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सकळ सांगाता मेळ्या सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरये घोगळसिया ओडता हितलानी सगल्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट कोरया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळया सकट लागी सरया आमचे ताळे एक करया मोरये घोगळसिया मोरये
सोडून सरकारास ते भरून मोरिये हो गोळसिया मोरिये तुगे फूल परमळी बोसोबीत परचळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगाचो मोरिये हो गोळसिया मोरिये सोसनिकाय कालते पण मागून दी निष्कळपण उपकार माये मागता भरवशान परता मोरिये हो गोळसिया मोरिये दया कर भुरग्यांनी पयलें भितर येवचें भुरग्यांनी पयलें
फेस्ता दिसा बापा पुता पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया चळवळीच्या इतिहासात चरण दासीच्या जीवनात विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया देवान संसारा समोर केलो आपल्या पुताक संसारी धाडलो मोरये कुशी सदमो दिसालो बापा खाल जावन चढवोंदार जालो देखून मोरये संगी आमी सर्वेल्या देवा करता बलिदान भेटोया देखून मोरये संगी आमी सर्वेल्या देवा करता बलिदान भेटोया संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापाक पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया चळवळीच्या इतिहासात चरण दासीच्या जीवनात विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया देवाचे उतर आयकोची मोरयेचे जीवन आमकां प्रेरण खुर्सा मुखार जिविताक जल्मो मोरी माय आमकां दिता आदर्श देखून मोरये संगी आमी सर्वेल्या देवाचे कुशे प्रकारची येव्या देखून मोरये संगी आमी सर्वेल्या देवाचे कुशे प्रकारची येव्या संतोषाच्या आयच्या दिसा मोरयेच्या फेस्ता दिसा बापा पुताक पवित्रात्म्याक भक्तीन वंदिया चळवळीच्या इतिहासात चरण दासीच्या जीवनात विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया विचित्र कृत्या केल्या देवाक आमी हसिया मोगचनो एक कुटुंब जावन ह्या कुटुंबाच्या फेस्ताक आमी हांगासर जमल्या जायती तयारी केल्ली जाल्यार परत आमी उडास करता नांव नाका म्हणल्यार दानिनी 4 जणांनी स्पॉन्सर रावल्यांत तशेंच फिलोमेना फेर्नांडीस कंकनाडी पयलो वाडो रिटा रोड्रिगस अपर बिंदूर दुसरो वाडो नॉर्मन टेक्सेर आनी कुटाम कैबटल पयलो वाडो सियोन फेर्नांडीस काद्री रॉक्स हाचो खाल बर्थडे आसलो तांचे स्पॉन्सर खाल हे 9 दिसांचे स्पॉन्सर फेस्ताक स्पॉन्सर्स आनी आर्थीक कुमोक एका दानेन खूब दान दिल्यात तशेंच नॉर्मन मॅक्सिमा टेक्सेरा आनी कुटाम कैबटल फर्स्ट मेन स्पॉन्सर स्वीट्सांक ब्रायन वास आनी कुटाम आनी तशेंच 5 जाणां दानींनी तांचे आर्थीक कुमोक दिल्या तशेंच एवरेस्ट क्रास्ता अपर बेंदूर 2 जुलियट लोकस चर्च वार्ड फर्स्ट ऑल्विन डिसोजा आनी कुटाम लोअर बेंदूर फर्स्ट विलियम डिसोजा आनी कुटाम आल्तारीचीं फुलां तशेंच स्टीवन वेगस विलियम डिसोजा कद्री तिसरो वाडो स्टीवन वेगस बलमटा पयलो वाडो फुलां ग्रोट्याक आनी फुलां दिल्यांत हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना तांचे खातीर मागोवंक उडास दवरया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुवेन जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वर तुमचे सवे आसो मोगचनो मोरये मायेचो जल्मा दीस आचरूंक आमी हांगासर जमल्या त्याच वेळा पृथ्वीचें पयलें फळ नवें भात आमी हाडलां तें बेंजार केलां मोरी माय नव्या सल्ल्याची पयली व्यक्ती म्हूण आमी म्हणयेत
आनी तशेंच नवें बात आमच्या बेळ्याचें फैलें फोळो. दोनांकी अर्थ सावन आसा देवाच्या मजतीन आमी आसाव आनी ताच्या बेसांवांनी तो आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी ताणें आमकां आपल्या सुपुताक आवय करून दिली, आमची आवय करून दिल्या मोरी मांयक. बापाक आमी अर्गां दिता आसतना मोरयेन आमकां येदोळ सांबाळिल्ल्याक राखिल्ल्याक तुजो मोग दिल्ल्याक आमी तिका अर्गां दिवया आनी आमच्या मुखल्या जिणयेंत सदांच ती आमच्या सांगात आसूं दी. आमच्या कुटुंबाची वडील ती जावन आमकां राखून दी आनी सांबाळून दिवन मागया. आनी बलिदान फावतर पेटोवचे खातीर आमच्या अस्कतका वळखून घेवन आमच्या पातकांची दूख धरया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोत भगिरथांक सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा आमच्या सुडवंदराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणित जावन वायन आनी मोगान बगेवन आंकवार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता. तुवें विसरून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमची आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचो म्हूण तुजी भरपूर कृपा आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
मिका प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, पूण तूं बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळया मदें तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. तसो आरंभ न्ही आतांचो, बगार बोव पुर्विल्ल्या काळाचो. देखून प्रस्तुत जावची आसा ती प्रस्तुत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलाची परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या इणांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना तावन ताची पदवी प्रथवेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. आसिरियागार आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. ते तालवारीन आसिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोकार. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेर नासा. तुजें दारण म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या सर्व उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मानाक स्तोत्रा सद्गीतां गायतलो. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. सांब पावलून रोमाकारांक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्याक, म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां, तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पड्याश्यो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूज जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली, तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली, तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली, तांकां ताणें
आपल्या महिमेवंत भागीदारां केली. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नाटली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हूण चिंतलें, पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलीच ताका सपनांत सुरेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजे पतीण म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतल्यान सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्या प्रवाद्या मरेपा सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक ओंकारचली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली. ताका इम्मानुवेल म्हूण आपयतले. इम्मानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचें अवतार हें. जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज विविध विशयांचो संभ्रम. मोरयेच्या जल्माचें फेस्त म्हळ्यार आमच्या सर्गींच्या मायेचें, आमच्या सर्गींच्या आवयचें फेस्त. चेडूं भुरग्याच्या जल्माचें फेस्त, कुटुंबाचें फेस्त, नव्या बेड्याचें फेस्त, तशेंच प्रकृतीचें फेस्त. मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आमकां आमच्या सोडवणेचें फांतें म्हणलें जागयता. फांतें आयिल्लेंच आमकां सूर्य उदेता म्हणलो भरवोसो मेळटा. मोरी आमच्या सोडवणेचें फांतें. कशें प्रवाद्यान पयलेंतान सांगून दिल्लें परण्या सोल्ल्यांत बेगीनच एकलो सोडवणदार येतलो म्हणून, आतां तांणी तें बसयलेलें. मोरयेच्या जल्मा मुखांत तें बेगीनच जावचार आसा. म्हळ्यार सूर्य उदेवचो आसा, जेजूक डे स्टार म्हणटात. आनी वो सूर्य उदेवचो आसा म्हणलें मोरयेच्या जल्मा मुखांत आमकां कळटा. देखून मोरयेचें जल्माचें फेस्त आमच्या सुरवणेचें फांतें म्हणून आमकां पवित्र सभा शिकयता. दुसऱ्यान आयचें फेस्त आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचें फेस्त, चेडूं भुरग्याच्या जल्माचें फेस्त, प्रकृतीचें फेस्त. हें सगळें म्हणटाना हांगासर एक विशय आमी उडास दवरूंक जाय, एक विशय सांगता मेळटा. तो आसा हें स्त्रीपणाचें फेस्त. कित्याक प्रकृतीक आमी म्हणटा भूदेवी म्हणटा, भूमाता म्हणटा,
मादर अर्थ म्हणटा हांव देखून ह्या प्रकृतींतय स्त्रीपणाची लक्षणां आसात देखून आमी अशें म्हणटा हांव देखून आमच्या सर्गींच्या आवयच्या जल्माचें फेस्त एका चेडूं भुरग्याच्या जल्माचें फेस्त प्रकृतीचें फळां आमी देवा करपयता हांव देखून प्रकृतीचें फेस्त देखून ही सगळी सांगता घालतना कांय आमी अशें चिंतल्यार हें स्त्रीपणाचें फेस्त म्हण सांगल्यार चड जोगतें जाता. इट इज अ सेलेब्रेशन ऑफ फेमिनिटी, फीस्ट ऑफ फेमिनिटी, फीस्ट ऑफ वुमनलीनेस अशें कांय जोगतें जायत कोण ना. आमी अशें म्हणटना हांव कुडी विशयांत आमी चिंतचें न्ही, कुडी विशयांत उलयता म्हणून न्हय, पूण स्त्रीपणाचीं थोडीं लक्षणां आसात त्या लक्षणां विशयी त्या लक्षणांचो आमी आज संभ्रम करता. हांव चडावतो स्त्री म्हणटना ह्या स्त्रीपणाची लक्षणां 5 आमकां दिसतात. पयलें जंटलनेस मोवळाय, एम्पथी बिरमोत, ह्युमिलिटी खालतेपण, सेन्सिटिविटी नाजूकाय या सूक्ष्मता आनी नर्चरन्स म्हळ्यार वाडचें बूक थांबोवचें ही स्त्रीपणाची लक्षणां. थोडें म्हणूंक पुरो आमी चिंतूंक पुरो ही लक्षणां दादल्या कडेन आंतगी आसात. ही लक्षणां दोगांय कडेन दादल्या कडेन आसचे स्त्रियां कडेन आसचे आनी केदाळा ती आसतात त्या दाळा आमी एक विशय उडास दवरूंक जाय. आमचे कुटुंबां बरीं जातात, आमची प्रकृती राखोवंक जाता, आमची प्रकृती बरी जाता. देखून ही स्त्रीपणाची लक्षणां आमकां आज ताचे विशीं आमी इल्लो नियाळ करचो बारीक गरजेचो. हिंदू धर्मांत आमी पळयल्यार हिंदुआंनी पत्योच्या दैवीक सक्तेंत स्त्रीपणाची लक्षणां दिसतात. हिंदुआंनी पत्योच्या दैवीक सक्तेंत स्त्रीपणाची लक्षणां दिसतात. दाखल्याक ती त्या दैवीक सक्तेक देवी म्हणटात, प्रकृती म्हणटात, शक्ती म्हणटात. देखून तांच्या त्या दैवीक तांणी पत्योच्या दैवीक सक्तेंत ही स्त्रीपणाची लक्षणां आसात. पूण बायबल असो देव पुरुष प्रधान. द गॉड ऑफ द बायबल इज पेट्रियार्कल. देखून देवाक आमी बाप म्हणटा, राय म्हणटा, गवळी म्हणटा, झुजारी म्हणटा अशें पुरो देवाक आपयलां. पूण प्रस्तुत देवशास्त्र आमकां देव दादलो न्हय अशें म्हणून सांगतात. दादलोय न्हय स्त्री न्हय बगार देव. द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च पवित्र सभेचे दोतोन आमकां सांगता गॉड इज नीदर मॅन नॉर वुमन, ही इज गॉड अशें म्हणून सांगलां. देखून सबार देवशास्त्रांनी देवा कडेन स्त्रीपणाची लक्षणां आशिल्लीं हें आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा म्हणून वाद मांडलो आसा. दाखल्याक सॅली मकफगो म्हणली ही देवशास्त्रीण ती देव म्हळ्यार आवय बरें म्हूण म्हणटा आनी पवित्र पुस्तकांतले जायते दाखले दिता. दाखल्याक आमी तोड उल्लेख करचें इजाया प्रवादीचें कोटेशन. इजाया प्रवादी म्हणटा एक आवय तरी आपल्या भुरग्याक विसरत पूण हांव तुमकां विसरचो ना अशें म्हणून देवान सांगलां. देखून देव म्हळ्यार एक आवय बरी म्हणून. ड्युट्रॉनॉमी ह्या ग्रंथांत देव म्हणटा आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हणून सांगलां. देखून देव म्हळ्यार जल्म दिवचो स्त्रियेन. देखून देव म्हळ्यार ताचे कडेन आवयचीं एका स्त्रियेचीं लक्षणां आसात म्हणलें. जाणवायेचो ग्रंथ, ह्या जाणवायाच्या ग्रंथांत जाणवायेक स्त्रियेक कंपेर केलां आनी हांगासर जाणवाय म्हणून सांगल्यार जाणवायाच्या ग्रंथांत देव. जर जाणवायेक देवाक तुलन केला जाल्यार तशें जाल्यार ह्या जाणवाये आनी जाणवाय एका स्त्रियेक समान केल्या जाल्यार देवा थंय असले स्त्रीची लक्षणां आसात अशें म्हणून जालें. देखून आयच्या विशेश संदर्भार देवा कडेन ही स्त्रीपणाची लक्षणां आसात म्हूण आमी समजल्यार आमकां देवा कडेन संबंद दवरूंक सलीस जायत आनी आमच्या दैवीक वाडावळीक हें कुमोवंक जायत. जिजूक पळया, जिजू कडेन ही सर स्त्रीपणाची लक्षणां आसलीं. ताचे कडेन मोळाय आसली. देखून विधवेच्या पुताक तो गूण करता, त्या तुंबाक तो हात लायता, रावा म्हणटा आनी त्या मनशाक म्हणटा उठ म्हणटा आनी तो जिवान जाता. लाजराच्या फोंडाचेर जिजू रडता. देखून ताचे कडेन ती मोळाय आशिल्ली. जिजू कडेन बिरमोत आशिल्ली. देखून प्रद्वारी स्त्रियेक सगळ्यांनी सांगता वेडो घालून पाथरायता म्हणटाना तो म्हणटा सक्कडी एक एकलेस थंय फोडून गेल्लें ताच्या उतरांक कोणेंय तुका पात्रावंक नांगी, हांवूय तुका गुन्यांवकार करिना, वच म्हणटा. देखून जिजू कडेन बिरमत आसली.
त्या खोडकाराक तो आपडटा. आमी एक असल्या संदिग्ध परिस्थितींत सगळो संवसार आसा की आमी आतां आनी एकल्याक कोरोना पिडे वरवीं आमी आनी एकल्याक भिवूंचे दीस आयल्यात. जेजूच्या काळार एक खोडकाराक पळयतना लोक सकट धांवतालो, पण जेजू त्या खोडकाराक आपडटा आनी ताका बिरमो दाखयता. जेजू कडेन तें खालतेपण आसलें देखून तो आपल्या शिसांचे पांय धुता. तो म्हणटा हांव मेस्त्री तरी तुमचे शिसांचे हांवें पांय धुल्यात, तुमी तशेंच करा म्हणटा. ताचे कडेन ती सेन्सिटिविटी, ती सूक्ष्मता आसली देखून त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन त्या जम्यांत भरोवन ताका आपडतना कोणें तें म्हाका आपडलें म्हणटा. तिका नालिसाय घालच्याक न्हय, बगार तिका ती गूण जाल्या म्हूण हेरांक सगळ्यांक कळीत करन तिका समुदायात एक करच्याक जेजू अशें करता. ती ताची सेन्सिटिविटी, ताची सूक्ष्मता. आनी नर्चरींग, वाडचें, जेजून 5,000 लोकांक वाडयलें तें आमी पळयलां, तें आमी आयकलां. देखून मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जेजू कडेन ही स्त्रीपणाची सक्कड लक्षणां आसलीं. आमी एक सवाल आमकांच विचारल्यार असलीं स्त्रीपणां आशिल्ल्या देवा कडेन आमकां आकर्शण भोगचें ना गे? असलीं स्त्रीपणाचीं देवा कडेन लक्षणां आसात. देखून देव म्हळ्यार दादलो न्हय, देव म्हळ्यार स्त्री न्हय, पण असल्या स्त्रीपणाचो ती लक्षणां आशिल्लो हें म्हणल्यार आमकां पवित्र पुस्तक स्पश्ट करता आनी आमकां ताचें तें आकर्शीत करता. मोरये थंय हे गूण आशिल्ले. मोरये कडेन मोवळाय आशिल्ली. देखून जेजू तिचो पोत तेंपलांत सुकोवन गेल्ल्या वेळार तो ताका भेटतना ती ताका खाय म्हणना, पुता तुवें अशें कित्याक केलें, सट ती खायना. पुताक ती मोवळाय दाखयता. तिचे कडेन खालतेपण आशिल्लें आमी वांजेलांत आयकलें. बडव्यान तिका तूं हांव कारावय जातली म्हणून सांगतना सुरवेर तिका समजना. ती बडव्या कडेन वाद मांडटा, पूण आपूण बडवो देवान म्हाका धाडला म्हूण सांगिल्लेंच ती खालती मान घालता. हांव सुम्याची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणटा. मोरये कडेन सेन्सिटिविटी आशिल्ली, ती सूक्ष्मतेची मनीस. देखून ती खाना शारांत तांचे कडेन थंय वायन व्हडल्या वेळार पुता कडेन लो येवन सांगता, आळे पुता तांकां वायन ना, तांचे कडेन वायन ना. देखून मोरी एक असल्या स्त्रीपणाची सक्कड लक्षणां आशिल्ली व्यक्ती. आमचे कडेन ही स्त्रीपणाचें लक्षण आसती जाल्यार 2 संगतींक आमकां सलीत जाता. एक आमची कुटुंबां बरीं करच्याक आनी एक आमची प्रकृती बरी करच्याक. आमची कुटुंबां बरीं करच्याक आनी आमची प्रकृती बरी करच्याक ही लक्षणां आमचे कडेन आसूंक जाय. दाखल्याक आमचे थंय ही सेन्सिटिविटी आसत जाल्यार आमच्या कुटुंबांत चिंत्या आमी कांय आमच्या आवयक, पती ताच्या पत्नीक कांय सांगूंक शकता कोणा, विचारूंक शकता कोणा, मम्मी तूं जेवली गी, तूं सकाळीं जावन वावर करना जाय, तूं इल्लें रेस्ट कर, न्हिदे. आमी सांगता जेवया, आयदनां मागीर धुवयेत, आयदनां सांगता धुया. सी दॅट इज ही सेन्सिटिविटी. ही सेन्सिटिविटी अशें आसल्यार आमची कुटुंबां बरीं जातात. एका स्त्रीपणाचें एक लक्षण वाडचें. पोटबोर्न वाडिल्ल्याक आमी घरा रांदिल्ल्याक आमच्या मम्मीक, घरा पुतणीक, आवयांक कितले जाण थँक्यू म्हणटात. आमी थोडे पटी कांय स्त्रियांक बगूंक पुरो, हें रांदचें, घरांत सगळें काम करचें, इट इज अ थँकलेस जॉब अशें म्हणून तांकां बगूंक पुरो. आमी कितले जाणां आयचें रांदप बरें जालां देखून थँक्यू म्हूण आमी कितले जाण म्हणटा. असली सेन्सिटिविटी ही आमचे कडेन आसा गी. आमी सेन्सिटीव जाल्यार आमचो परिसर बरो जाता. आज परिसर सकट देसवाड जालो जाल्यार तो ताचेर आमी सरूंच्या जुलुमा वरवीं. जर तर आमचे कडेन असली सेन्सिटिव्ह आसा जाल्यार आमी हो परिसर राखोवंक शकता, ताचेर जुलूम चलयना, ताचेर अत्याचार करना. देखून ही स्त्रीपणाचें लक्षणां आसल्यार आयच्या फेस्ताक आमच्या मोल येता. आमी त्या प्रकृतीचो मोग करूंक शकता, ताची सोबाय वाडोवंक शकता, ती राखोवंक शकता. देखून आज हें फेस्त आमी चलयतना ही स्त्रीपणाचीं लक्षणां आमचे थंय वाडोवंक आमी प्रयत्न करया. एक इल्लेशें गुणायन चिंतल्यार आज सक्कडी इंटेलिजन्सा विशयान उलयनात, इमोशनल इंटेलिजन्सा विशयान उलयतात. इमोशनल इंटेलिजन्स इल्लें उक्तें करून पळयल्यार हे सक्कड गुण इमोशनल इंटेलिजन्सांत आमकां वाचूंक मेळटात. सक्सेस जायचें जाल्यार इंटेलिजन्स जायचें म्हणून ना, इमोशनल इंटेलिजन्स जावचें पडटा. आनी हें इमोशनल इंटेलिजन्स असले गूण, स्त्रीपणाचे गूण आमचे हर एकल्या थंय आसा करूंक मोरया माये कडेन आदार मागया.
उबे रावया आमचो बावार्थ आमी उसारया सतमंता देवाक बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक येजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास पुता आमच्या सुन्या जो पवित्र गर्भेचे जालो आमकां बरेतान जल्मलो पांच पिरायता कादरे ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका नितिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग पवित्रालयाच्या उजवाक बसला तेतान जिवे आनी मेल्यांची मुंजबी करून घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण ससांचे जिवीत आमेन. एक कुटाम जावन मुरये मायेचो जल्मान दिसाचें आचरण करूंक आमी हांगासर जमल्या आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार उबारया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभा सोलोनोरच्या पापसेवाक गोवळ्यांक याजाकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगान भर तांचे जिणे वरवीं तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लायक भावंडांचें जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हण मागता हांव. जवाब बापा आमचें मागणें आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. आमचें राष्ट्र भद्रतेचें भलायके बरेत जिणेक पूरक जाल्लें जायशें कर. ताजे रास चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या प्रद्वेक तूं राख. सर मनशांनी प्रद्वेतान मेळचें बरेंपण वळखून घेवन तिजें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवादीन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सासण विशेव दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. पिडेन आनी भुकेन वळवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एकसूरपण भोगच्या समाजाच्या सांद्यांक निराश्रितांक तुजे सांगातपण दिवन बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांच्या गरजाक मावाशें तांची मनां उक्ती कर म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हाजर जाल्लेल्या आमी समेस्तनी मोरये मयेचे शेगूण सदांच जियोवन बोगसण्याची मागण्याची आनी भावार्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता हांव. बाबा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी इराद्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर तशेंच परगांवांत वावर करच्या आमच्या सरफिरगजकारां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी आमी तुज्या मुखार हाडल्यान ती तूं स्विकार कर. तुज्या कृपेदेण्यानी आमकां बरो म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवपाक मानतात असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घे. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवरेच्या कुशव्यान आमच्या मनशा सैम घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो तुजो पूत जेसू आमकां पातकांच्या सर्फ वंदवण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पाव म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. वर्षामी करून फावो. पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेन आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा जल्म आयिल्ल्या नित्यांकवारी मरयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रत्माच्या कृपेन तुज्या क्लासपुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीत सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्वाच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंत तावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी हेडल्यांत तेणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पळा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षण मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सम
बापा आमच्या सडवणे बसो तुझ्या पुतान सोसरल्या कश्टा मरणासो ताच्या नंबरीत पुनर्जिवनपणासो आनी सर्गात सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पोसाय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं नेशें देवाच्या मायेक भोव भगवंत आंकवार मरियेच्या भगवंत सुसे तिचो पती भगवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षकांच्या सांत सबेस्तेवांच्या आनी सुमेश भक्तां संगातांत विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता ज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळ्या आनी मनियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरयेच्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर तुजे हुजीत एकठांय केला ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कनवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुजे इश्टाक तुज्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादूश जातला म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देश सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन संगता मेळोवन गावया आमच्या बापा सदीशा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दीस परतो सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयकुने जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग नेमच्या सोडून राजेजो क्रिस्ताची आनी बरवशानत व्यक्तीलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय पदवी महिमा तुझी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तूं जिये तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुव्या आसूं माया मोगासनी एकवट असो गुर जावन एकामेकाक शांती दिवया
सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे जडते आनी ख्यास्त थाडेन जावं पूण जे काकुळतेन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचें पाप करता ती तर त्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी. सोन्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. संतोष भरला काळजात जेजू तू येताय मोर दुर्बळ या बिडारात रास तू करताय मोर तू ये बेगीन उंड्या रूपाने आसा तुका जेजू तू ये काळजांत म्हज्या अद्रिकता सेवच्याक तुका दादोशी जेवणात तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका जेजू तू ये काळजांत म्हज्या अद्रिकता सेवच्याक तुका दादोशी जेवणात तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका. ओठे गुणगुंतात संतोषाची गाणां सदां काळ हसितात तुका आराधनान तूं ये बेगीन गोपान तुज्या गे रागा तुज्या ध्यानात जेजू तू ये काळजांत म्हज्या अद्रिकता सेवच्याक तुका दादोशी जेवणात तुज्या जिणेंत सदा जाय तूं म्हाका
तू माये जेजूच्या बेटानी सलय माये नमन नमन मोती माये नमन नमन सगी राणी गोपाल तुझ्या घे तू माये जेजूच्या बेटानी सलय माये जन्मादीस माये तुझो दिसवत्या संतोषासो आम्हा सर्वांक मोगासो दिस माये उल्हासासो नमन नमन मोती माये नमन नमन सगी राणी गोपाल तुझ्या घे तू माये जेजूच्या बेटानी सलय माये नमन नमन मोती माये नमन नमन सगी राणी गोपाल तुझ्या घे तू माये जेजूच्या बेटानी सलय माये प्रार्थूया. मोगाळा बापायच्या दिसा जल्माली बगयो तांकां मरी सगळ्या संवसाराचो बळवसो आनी मनशांच्या सोडवणेचें फांत्या म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळसान तिचे वरवीं मनशां समान आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक गत्रेगून सोदूंक भावार्थान आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक सुमेश मनशांक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दायकन बसा. फाटल्या 9 दिसांनी नव्यानाक येवन मोरयेक मान केल्ल्या सर्वांक तशेंच नव्यानाच्या दिसांनी स्वीट्स वांटूंक आदार दिल्ल्यांक देवस्तुतेची मांडावळ केल्ल्यांक तातूंत पात्र घेतिल्ल्यांक नव्यानाची मिसां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक वावुरल्यांक गायन आनी लितुर्जी सोबयल्ल्या गायन मंडळीक जायते सेवा दिल्या सर्व युवासनांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयचे लितुर्जी आयची सोलोवन वेल्ल्यांक आनी ताचे मेलविचारान घेतिल्ल्या फादर नेल्सन पॅरीस संगात दिल्ल्या फादर आश्विन क्रास्ता आनी आध्यात्मीक समितीचो संचालक डॉल्फी लोबो रंगीन ताळ्यान लितुर्ची अर्था बरीत खेळिल्ल्या भुरग्यांच्या कोयराक वजांत्र खेळिल्ल्यांक सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोरीमायाची आशिर्वाद आमी तुमचेर मागता. आयच्या दिसा खूब दान दिल्ल्या टॉलगेट पयल्या वाड्याच्या मानेस्ताक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादान तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागया. आल्तार सुबोवंक फुलान दान दिल्ल्या मिस्टर विल्यम डिसोजा आनी कुटाम कद्री 3रो वाडो स्टीवन आनी स्टेफी वेगस बलमटा पयलो वाडो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फुलां हाडूंक वावुरल्या श्रीमती मेवीस रॉड्रिगस फिरगस गवळीक मंडळची कार्यदर्शी आनी वोसां करूंक वावुरल्या बेतनी धर्म भयणीचो आमी उपकार बावडटा. भाताची कणशी हाडूंक जबाबदारी घेतिल्ल्या श्रीमान स्टीवन जे पिंटो उपाध्यक्ष आनी हाडूंक दिल्ल्या श्रीमान लॅन्सरेगो ताका संगात दिल्ल्या शॉन पॅरीस आनी कणशी नितळ करूंक वावुरतिल्ल्या सर्व गुरकारांक फिरगसगरांक धर्म भयणींक देव बरें करूं. ग्रोट्टो डेकोरेट केल्ल्या युवासनांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना सर्व गायनाची जबाबदारी घेवन वावर दिल्ल्या कॉयर मास्टर ऑजवर्ल्ड डिसोसा आनी तशेंच वजांत्र खेळिल्ल्या डायलन रिबेल्लो हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इगर्जेंत लितुर्जीक तयारेची सेवा दिवच्या लॅन्सी टावरो सॅक्रिस्टन तसो आमी उपकार बावडटा. मीस जाल्या उपरांत तुमकां बसयल्या जाग्यार गुरकार नवे वांटले. घरच्या वडिलांनी मात्र नवें खाण घेवचें. वडिलां येवनच जाल्यार घरच्या एका संद्यान वेल्यार पुरो.
नवें बेंजार करूंक आनी फुलां अर्पूंची सगळी तयारी करूंक वावरलेल्या युवा हिता समितीचो संचालक मानेस विनोद डिसोजा, समितीच्या संध्यांक आनी CLच्या संध्यांक देव बरें करूं. तशेंच उपाध्यक्ष स्टीवन पिंटो, कार्यदर्शी मेविस रॉड्रिगस आनी सर्व स्वयंसेवकांक आनी कोविड सेफ्टी कमिटीच्या सर्व मुखेल्यांक आनी स्वयंसेवकांक देव बरें करूं. आज वाहनां पार्किंगाक अवकाश करून दिल्या सेंट आग्नेस कॉलेज सुपिरियर आनी तशेंच सेंट आग्नेस स्पेशल स्कूल सुपिरियर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. मिस्टर जेराल्ड, ट्रँक्विल हायट्स, आर्य समाज रोड, तांणी सॅनिटायझेशन लिक्वीड दान दिलां, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोविड सेफ्टी समितीच्या सर्व संचालकांक, सहसंचालकांक सद्यांक प्रत्येक तरान देव बरें करूं. तांची सेवा विशेश जावन आसा, तांच्या सुमेसांचेर बाळोक मोरी आशिर्वाद दिवन दी म्हूण आमी मागया. आज सांजेर हरशींचे बरेच कार्यक्रम आसचे ना. मीस जावन भायर वेताना तुमची मिसाची आरती काणीक बागला लागीं आसचे दवरल्या बकेटींनी घालचे. भायर वेताना भुरग्यांक पयलें स्वीट्स आनी खूब दितात, उरल्यार हेरांक मेळटा, पूण समजून घेया आनी सुदारशया. ह्या दिसाक मिसा कितलो लोक हाजर जाता म्हूण पयलें लॅक करूंक आमकां जावना. एक कुटाम जावन व्हडा संतोशान तुमी आयल्यात, भोव व्हड संतोश आमकां सुमेस्ता, पूण त्याच वेळार आमी थोडी जागृताय पाळूंक आसा आनी इल्लें सुदारचें पडटलें. ते देखून तुमचे लागीं उपकार मागता, सहकारसिया. फाल्यां तावन आयतारा म्हणसर दुखी साहेबींची साल्वी येदोळसू तिळशिल्या प्रकार सांजेर 4:45 वरार 4:45 दुखी साहेबींचो तेर्स, ताचे उपरांत मीस. 12 तारखेर शेनवारा 5 वरार सांजेर मीस आसा. 13 तारखेर आयतारा सकाळीं 6:30 वरार मीस आनी 8 वरार मीस तें आसचें ना. सांजेर भगवंत कुर्साच्या फेस्ताचें कुर्साक नमान करचें कार्य आसतलें. देखून 13 तारखेर आयतारा सांजेर 4:30 वरार कुर्साची वाट, मागीर कुर्साक नमान, मागीर मीस. कुर्साच्या नमानाच्या वेळार काणिके घालचे पयशे तुमी त्याच वेळार घालचे. जातूंतल्या फिरगस घरांनी 20 आनी 3 तारखेर आयतारा संजेच्या मिसाक येवंक आमी उलो दिता. तुमकां सुमेस्तांक, याजकांक, उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, गुरकारांक, गुवळीक मंडळच्या सद्यांक आनी गांवांत तशें परगांवांत आसल्या सर्व फिरगस घरांक एक बरें संतोश भरीत मोरयेच्या जल्मा दिसाचें कुटुंबाचें फेस्त मागता. मोरी माय आमकां सुमेस्तांक आशिर्वादांनी बरों. थोड्या दिसा आदीं तुमी जाणात मोरये सिंगींग गाव्यां ऑनलायन सिंगींग कॉम्पिटिशन आशिल्लें आनी ताचे रिजल्ट हांगा आसा. नर्सरी तावन पयली क्लास पर्यंत, नर्सरी टू फर्स्ट स्टँडर्ड, पयलें इनाम जॅस्लिन एडोरा सिल्डाना कई बटल 3रो वाडो. दुसरें इनाम आयलिन जेन डिसोजा कई बटल 2रो वाडो. तिसरें इनाम रूथ मस्करेनस लोवर बेंदूर सेकंड स्टँडर्ड तावन 4थी म्हणसर साल्विना क्रास्ता नॉर्ड काद्री 2रो, डेल्फिनिया फर्नांडीस लोवर बेंदूर 4थो, लूक रोनाल्ड मेंडोन्सा काद्री 1लो, जॉयसलिन डिमेल्लो काद्री 1लो. तिसरी 2 इनामां आसात. 5वे तावन 7वी पर्यंत पयलें इनाम एल्ड्रिन लायनल पिंटो कई बटल 1, दुसरें लनिशा सियोना नोरोना शोबाग 4, तिसरें स्टेशा डेबोरा डिसोजा अपर बेंदूर 3rd. 8वे तावन 10वी पर्यंत आर्लिन जीतल सिक्वेरा काद्री 3रो, दुसरें इनाम रूथ अरोजा चर्च व्यू, तिसरें इनाम प्रेवल डिसिल्वा मल्लिकट्टे 1st. सर्व विजेतांक आमी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच कॉम्पिटिशनांत भाग घेतल्या सर्वांकी आमी अभिनंदन पाठयता. उबे रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गुरकारांनी मुखार येवचें. दयाकन आयका. आतां निमाणें कांतार जाता आसतना सर्वांनी थंयच बसचें. दयाकन थंयच बसा.
सामाजीक अंतर आमकां सांबाळूंक आसा देखून जाता तितलें आमकां सहकार दिया. भुरग्यांनी पयिल्लें ह्या दाव्या वाटेच्या दारवंतल्यान भायर वचचें खाली भुरग्यांनी मात्र आनी भुरग्यांनी स्वीट्स तुमकां The children are requested to move out. Okay, sweets will be distributed there. At the end, please collect the sweets. Do not collect the sugar cane. खूप उखाण घेण्यात आहे. तुमच्या भलायकेकडे खाली वडाची मात खूप उखाण घेण्यात वाद बिघडून म्हाका भोगता. वडाची गाय कंट्रीज पोस्टचे भूतकाळांनी कार्याचे आनी दयाकर ये कणशो मांडल्यो त्यो कणशो डिस्ट्रीब्यूट करच्यो दयाकर कणशो मांडल्या एका घरात एक कणशो दिल्या एका कुटुंबात एक कुबूक तशें एक कुबूक सर्वांनी वडाची मात काडल्यो घरा वचो दयाकर सहकार दिया. भायर वता आसतना सेवक आमचे स्वयंसेवक सगळ्यांनी काणिकेची आयदनां काडून रावल्यात तुमकां तुमचे खुशेचें काणिकेचें तुमी त्या आयदनांनी घालचें. देव बरें करूं तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं म्हणी माय सदांच तुमकां सांबाळून दी आनी राखून दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं. जोखीम बापाचे घरी कथावीन साल फुलला सदन मायेचे उदरी बापावीन माणिक जल्माला संजोखीम बापाचे घरी कथावीन साल फुलला नमन तुका मोठी माये नमन तुका सर्गी राणे नमन तुका बाळमोरे नमन तुका शेकाये नमन तुका मोठी माये नमन तुका सर्गी राणे नमन तुका बाळमोरे नमन तुका शेकाये मुडी मायेचे उदरी देवा सोपूत मनीस जाला सडवोंदारा खड संसारी इमानुएल तिने दिला मुडी मायेचे उदरी देवा सोपूत मनीस जाला सडवोंदारा खड संसारी इमानुएल तिने दिला नमन तुका मोठी माये नमन तुका सर्गी राणे नमन तुका बाळमोरे नमन तुका शेकाये
सांच बेस्त्याव आमकां सोदविनंती कर बगेन कुसाची कुरवे नेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.